सरकारान ब्रेस्तारात तिगा मंत्र्यांक जबाबदारी दिवपाचो ऑफिस मेमोरेंडम काढलो, मात तातूंत मंत्री नांवाक आनी सरकार चलोवपाची जबाबदारी आनी अधिकार चड दोगा IAS सचिवांक. मुख्य सचिव आनी सीएमाच्या प्रधान सचिवाक मुख्य अधिकार. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी P. कृष्णमूर्ती हाताळटलो नित्याचें प्रशासन. कृष्णमूर्ती सच्च्यो फायली आनी वेव्हार पळयतलो. मुख्य सचिव धर्मेंद्र सिंह सगळे प्रशासन, रुटीन, ताकतिकेच्यो म्हत्वाच्यो गजाली हाताळटलो. मुख्य सचिव आनी प्रधान सचिव मुख्यमंत्र्याच्या संपर्कांत आसतले. राज्यांतल्या म्हत्वाच्या घडामोडींचेर डेली रिपोर्ट धाडपाचे तांकां आदेश. कोफुसांव आसल्यार मुख्य सचिवान फोन करून वा ईमेल करून सीएमा कडच्यान निर्देश घेवपाचे. फायनान्स, होम, पर्सनल, प्रशासन ह्या खात्याविशीं कसलोच मोठो निर्णय वा म्हत्वाचो निर्णय वा आदेश आपणे स्वता अप्रूव्ह केले बगर वा आपणे मुख्य सचिवाक सांगला ते भशेन अप्रूव्हल घेतले बगर काडपाक वा घेवंक जायना म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट नमूद केलां. कॅबिनेट बसका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं घेवपाचें ह्या आदेशांत आसा. कॅबिनेट बसका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग शक्य नासल्यार नॉमिनेट केल्लो मंत्री घेतलो कॅबिनेट. 3 मंत्र्यांची समिती कॅबिनेट एडवायझरी समिती कशी काम करतली. मंत्री सुदीन, विजय आनी फ्रांसीस समितीचेर आसतले. मुखेल सचिव अजेंडा थारावन 3 मंत्र्यांच्या समिती मुखार दवरतलो. हो अरेंजमेंट फकत 31 मार्च 2018 मेरेन आसतलो. खंयचेय गजालीचेर कसलेय कोफुसांव आसल्यार मुख्य सचिव पर्रीकाराक संपर्क करून निर्देश घेतलो. अशें आसतले 3 मंत्र्यांच्या समितीचे अधिकार. ही समिती 5 कोटी मेरेन कामाची फायल पास करूंक शकता. हे समितीन आठवड्याक एकदां तरी थारायल्ले सुवातेर मेळचे. 3 मंत्र्यांच्या समितीचे निर्णय एकमतान घेतिल्ले आसूंक जाय. समितीन इयर एंडाच्या आर्थीक प्रस्नाचेर, टायम बाउंड मुद्द्यांचेर प्रशासनाक आपले गैरहजेरेंत निर्णय घेवपाची गरज दिसता तशे निर्णय घेवचे. अर्थीक मुद्द्याचेर निर्णय घेतना समितीन अर्थ खात्याचो सल्लो घेवचो. 3 मंत्र्यांची समिती शुक्रारा मेळूंक शकली ना. आतां ते बद्द सोमारा वा बुधवारा मेळपाचे. तो मेरेन गोंयचें मायनिंग पुराय शटडावन जाल्लें आसतलें. म्हणजे मायनिंग बंदी सारकेल्या संकटांत 7 फेब्रुवारी उपरांत म्हयनो मायज जालो. नित्याच्या कामकाजाचेर फूल कॅबिनेट सोडाच शेष कार्यवाह कॅबिनेटाची बसका सुद्दां जाल्ली ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.